रथ यात्रा पार्टिसिपेट जावपाक खूब खुशी जाता। पयली सुवातेर आमकां आमची संस्कृती खबर आसपा जाय, आमची परंपरा खबर आसपा जाय आनी राम म्हणल्यार ताका कितले लोक मानता आमच्या देशान सगळ्यांक खबरूय आसपा जाय आनी ताका लागून हांव समजता हें योग्य की राम दिग्विजय रथ यात्रा हांगा आयली, सगळे लोकांक दर्शनूय मेळ्ळें आनी एक हांव समजता उजवाड कसो परत हाडलो आमकां जागृत करपाक, आमची संस्कृती कितें, आमचे धर्म कितें, आमचो देश कितें, आमच्या देशाचे लोक कितें आनी एक भाशेन हांव समजता एकता सगळ्यां मदें करपाचें हो एक प्रयत्न जावन आसा। सो एक सगळ्यांक एक बरी गजाल जावन विजयादशमीक सुरू जाली नागपूरच्यान आनी आयज ती बरोबर एका म्हयन्यान 5 तारखेक गोंयांत पावल्ली आसा। 3 तारखेक गीता जयंतीक ती परती अयोध्या पावतली आनी थंय व्हडलो यत्न जातलो। रामरथ दिग्विजय यात्रा ही हेजे खातीर आसा की देशान भितर रामराज्य स्थापन करपाक जाय। रामराज्य म्हणजे ह्या देशान भितर आशिल्लो प्रत्येक मनीस हो सुखी जावपा जाय, कोणूच गरीब उरपा जायना, कोण अज्ञानी उरपा जायना, कोणाक कसलेच कश्ट उरपाक जायना आनी सगळ्याच प्रकारचे सगळे मान्यता पावल्ले लोक आसा ते बरे पद्दतीन भावा भयणी भशेन ह्या देशान रावपाक जाय, ताका आमी रामराज्य म्हणटात। जाल कितें आमकां सगळ्यांक खबर आसा, आयज हो रथ आमचो देव रामाचो आयज आमच्या गोंयान येयलेलो आसा। आयज अयोध्यासून जे स्टार्ट जाल्लेली आसा हो रथ, तो आयज आमच्या सकाळी फुडें महाराष्ट्रांसून पत्रादेवीसून गोंयान एंट्री जाल्लो आसा आनी बाकी कडेन वेगळे वेगळे जाग्याचेर तेजो स्टॉप आसलेलो, जशें म्हापशा जालें, बाकी कडेन थंयसर आमचे गोंयच्या मुखेलमंत्रीन सुद्दां ताका रिसीव केलो। आतां हांगा वास्को येयलेलो आसा आमच्या राम मंदिरान। आयज आमी हांगा सगळे जाण ते निमतान हांगा येयलेले आसा। आमी आयज देव रामाचें दर्शन घेतलेलें आसा आनी तेज्या लागून खूब खुशी भोगता कित्याक आतां हांगरसून रथ फुडें वयतलो आनी आमच्या काणकोणा पर्तगाल मठान तो आयज थंयसर राती कडेन रावतलो आनी तेजे उपरांत तो फाल्यां कर्नाटका भितर वयतलो कारवारसून। सो आयज आख्खे देशभर हो रथ भोंवता। आयज आमच्या हिंदू धर्मा भितर सगळ्या लोकांक एकत्र करपाक लागून, वांगडा येवपाक लागून हो रथ भायर सरलेलो आसा। हांव मागता आमचे सगळे हिंदू भावां कडेन भयणां कडेन कितें बाबा आमी सगळे एकजूट, कितें सगळ्यांचें एकूच स्वप्न आसा कितें हो राम मंदीर जावचें म्हणून। आयज आमच्या खरें म्हटल्यार सगळ्यांक वास्कोकारांक मुरगांवकारांक भाग्याचो दिवस की आज रामरथ यात्रा आनी तितून पादुका आयज आमच्या ह्या वास्को शहरान येता। उगडास जाता 1990च्यान आमी जो प्रयत्न चल्लेलो आसा की राम मंदीर जावचें म्हणून, ते आज अयोध्येन राम मंदीर शक्य जाता आनी आमी तितून वांटेकार जाता हे आमच्या सगळ्यांचें भाग्य आसा। कित्याक देशान राम मंदीर, काशीचें मंदीर जावप मागीर महाकालचें जायत, आमचे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी हे सगळे फुडाकार घेवन आमच्या हिंदू धर्माक, सनातन धर्माक फुडें व्हरतात आनी आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री ह्या खातीर सगळ्यांचे आभार। जय श्रीराम। आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर राम रथ यात्रा हांगा आयज पावयल्ली आसा। आयज खऱ्यांनी आमची भूमी पावन जालेली आसा आनी अशेंच आमच्या भूमीक आमचे रामाचे, श्री रामाचे जेंच्यांनी एक राम राज्य केल्लें तशेंच राम राज्य आमच्या स्टेटीन येवपाचें म्हणून मागता आनी हांगा सगळ्या पदाधिकाऱ्यांनी खूब कश्ट घेतले हांगा रथ यात्रा हाडपाक, तेंचे सगळ्यांचे आभार मानता।